भारतीय सिनेमाची फाटल्या 100 वर्सांची वाटचाल इफ्फीन पळोवंक मेळटली। म्युझिकल जर्नी ऑफ इंडियन सिनेमा हो खासा विभाग अंदू इफ्फीन आसतलो। इफ्फीन वांटेकार जावपी 72 देशांतले वट्ट 372 सिनेमांचे स्क्रीनिंग इफ्फीन जातले। आयतारा इफ्फीचे रोड शोक ESGचे विष्णू वाघान बावटो दाखोवन इफ्फीचो काउंटडावन चालू केलो। पोरू इफ्फीत भारतीय सिनेमांच्या 100 वर्सांच्या वाटचालीचेर खासा विभाग केलो। ताकाच धरून अंदू म्युझिकल जर्नी ऑफ इंडियन सिनेमा हे संकल्पनेचेर वेगळो विभाग केला। This year we are in continuation of the 100 years of cinema. We are having the musical journey of Indian cinema. So, because Indian cinema is primarily music oriented, music based. Primary. There are exceptions to this also. Indian cinema is mostly known by the kind of music that is used in Indian cinema. So we were just trying to trace the graph of the music industry since the first film Chupacabra happened. So we are trying to get films pan-India, from all over India. And as part of this, we will also be trying to get some of the musicians associated with this film. Like Asha Bhosle has confirmed that she would be definitely attending. She would be there for the opening. अंदू इफ्फीत वट्ट 72 देश वांटेकार जातात। पोरू 67 देश आशिल्ले। 72 देशांतले वेगवेगळ्या भाषांतले 372 सिनेमा स्क्रीन जातले। तातूंत 173 विदेशी जाल्यार 154 भारतांतले सिनेमा आसतले। आयतारा इफ्फीच्या रोड शोक ESGचो उपाध्यक्ष विष्णू वाघान पणजे बावटो दाखयलो। Countdown to IFFI 2013 has begun with the launching of the road show in the presence of director of International Film Festival. ह्या शिवाय खासा विभागात अंदू प्राणाची फिल्मां आसतली। दादासाहेब फाळके पुरस्कार जैतिवंत सर्गेस्त प्राणांक इफ्फीत आर्गां ओंपतले। खासा विभागात तांचे 3 गाजिल्ले सिनेमा दाखयतले। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। इतनी बुलंद आवाज में ना बोल फतेह खान, इतनी बुलंद आवाज में ना बोल। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। हमारे दिल में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा न दे। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूँ। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दिवचलचो अपक्ष आमदार नरेश सावळ्याची मोगो कडेन सोयरीक चल्ल्या। सावळ मोगो पक्षांत आयल्यार ताका मंत्रीपद दिवपाचें जाहीर उतर मोगो पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान आमदार नरेश सावळ्याक दिला। सावळान घडोवन हाडिल्ल्या महिला मेळाव्यांत उलयतना ढवळीकरान हें उतर दिलें। मोगोचो दुसरो मंत्री सुदीन ढवळीकरानूय हे पयलीं नरेश सावळ्याक असो जाहीर प्रस्ताव दिल्लो। डिचोली बचाव अभियानान दिवचले भाऊबीजे निमतान बायलांचो मेळावो घडोवन हाडिल्लो। दिवचलचो आमदार नरेश सावळ मोगो पक्षांत आयल्यार ताका मंत्री करपाचें उतर मेळाव्याचे मुखेल सोयरे सहकार मंत्री आनी मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान दिलें। एकूच सांगूंक सोदता, नरेश सावळाक आमचे बरोबर येवचे, निश्चितूच ताका भाजी सोडून भाजी गाडी ताका दिता हें बी हांव ताका सांगूंक सोदता। कारण आमचो पक्ष हो तुमकां राजकारणान उलोवपाचें ना। आमचो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष आसा आनी त्या पक्षांत आयले निश्चितूच ताका तांबडी दिव्याची गाडी मेळटली हें हांव मुद्दाम तुमकां सांगूंक सोदता। अपक्ष आमदार नरेश सावळाच्या दिवचले कार्यालयाचे उक्तावण मोगोचो मंत्री भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान हालींच केल्लें। त्या वेळार सुदीन ढवळीकरानूय नरेश सावळाक बऱ्या पक्षांत वचचें अशें सांगिल्लें। तो खंयच्या तरी एका पक्षांत जॉइन जावंक शकता आनी तो खंयच्या तरी बऱ्या पक्षांत वतलो अशें म्हाका दिसता आनी तोच खरो ताजो मुखार वचपाचो एक मार्ग आसतलो अशें म्हाका दिसता। नरेश सावळ आतां कितें करता तें पळोवचें पडटलें। इतल्यो महिला बरोबर आसप म्हणजे सादी गोष्ट न्ही। त्या सगळ्या महिलांक स्वावलंबी करप, स्वताच्या पायार उबे करप हेच्या खातीर आमची धडपड आसा। त्याच्या खातीर प्रत्येक महिला कंप्युटर म्हणटा तो येवपाक जाय, ती साक्षर जावपाक जाय म्हणून प्रत्येक महिले खातीर कंप्युटर शिक्षणाची तयारी केल्ली आसा। दिवचलच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब।
मराठीच्या आंदोलनाक पंचायत आणि विद्यार्थी पावण्यार तेंको मेळचो म्हूण मराठी राजभाषा आंदोलकांनी कार्यावळ आंखल्या। मराठीचो विशय तापोवपा खातीर 500 आंदोलक म्हापशां उपासाक बसपाचे आसात। ते शिवाय वेळ पडल्यार गोंय बंद करपाचो विचार चल्ला। आंदोलकांचे म्हापशां जाल्ले बसकेंत ह्यो गजाली थारल्यो। इतले मजगतीं मुळावें शिक्षण कोंकणी वा मराठीतच आसचें म्हूण मगो पक्षानय थाराव घेतला। लोकसभेची वेंचणूक लागीं येता तशी मराठी आनी कोंकणी दोनय वट्यार राजभाशेचो विशय तकले वयर काडटा। मराठी राजभाषा आंदोलनाची म्हापशां बसका जाली। मराठीक राजभास करपा खातीर वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान 500 आंदोलक म्हापशे उपासाकय बसपाचे आसात। मनोहर पर्रीकारान मराठी राजभाषा आंदोलकांक फटयले म्हूण हे बसकेत टिका जाली। आज प्रदीप घाडी आमोणकर नाहीये, आज केलिटन परेरा, नारायण राठोड सारखे माणसं इथं आंदोलनात उतरलेले आहे। आता हे आंदोलन जे आहे ते मराठीला राजभाषा करूनच दम सोडणार आहे। सरकारला मी सांगू इच्छितो, आमचा अंत तुम्ही जास्त वेळ बघू नका, आम्हाला असं उग्र आंदोलन करायला भाग पाडू नका। तुम्ही वचन दिले होते, या बोडगेश्वराच्या मंदिराच्या या प्रांगणात तुम्ही वचन दिलं होतं, शांतादुर्गेच्या प्रांगणात तुम्ही वचन दिलं होतं, त्या वचनाला जागा आणि मराठीला राजभाषा करा। पोर्तुगीज येण्यापूर्वीपासूनही आहे आणि ही भाषा डावलून तुम्ही कोकणीला ह्याचा राग मराठी प्रेमींना आहे। कोकणी आता तुम्ही केली ना, आता उद्या तुम्ही मराठी ही काय बिघडताय, कुठला इम्बॅलन्स होणार, काय राज्य हलणार आहे। पण राज्यकर्त्यांचं की कुठलाही प्रश्न पटकन सोडवायचा नाही। हो मुद्दो लोकसभा वेंचणुकेत आनीक नेटान लावन धरपाची गरज अशोक नायकान उक्तायली। आणि येणारी लोकसभा ही निर्णायक ठरली पाहिजे मराठी विषयी। येणारी लोकसभा ज्यामध्ये लोकसभेमध्ये लोकांना राजकीय पक्षांना कळलं पाहिजे की मराठीची किती मोठी संख्या आहे आणि मराठी काय करू शकते ते। इतले मजगती शिक्षण माध्यम सल्लागार समितीचो रिपोर्ट येवपाचो आसा। मुळावे शिक्षण कोंकणी वा मराठीतच आसचें म्हूण मगो पक्षाने थाराव घेतलो। 27 तारखेर पक्षाची आमसभा आपयल्या। लोकसभा वेंचणुकेचे नदरेन पक्षान कितें करपाचे हो विशय आमसभेत येतलो। श्याम सुंदर फट्टे, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।